ह्या दिसांनी फेक न्यूज खूब येवपाक लागल्या आनी तातूंतली आयची ही नॅशनल लेवला खातीरली एक फेक न्यूज आमी ऑलरेडी अलायन्स केला TMC बरोबर आनी सीट शेअरिंग चालू आसा. म्हाका दिसता फाल्यां दनपार पर्यंत सीट शेअरिंग सोंपतलें. TMCन आपले उमेदवार काल थोडे जाहीर केल्ले आसा. आमी फाल्यां आनी 10 उमेदवार जाहीर करता. अशा न्यूजांक इलेक्शना वेळार फैलोवप आनी वोटरांच्या मनात गैरसमज निर्माण करप आनी जनतेक डिस्टर्ब करप हें काम कोणाचें आसता? ज्याच्या पांया सकयल ती वाळू कोसळटा तेंचें आसता. आनी आज भारतीय जनता पक्षाची पांया सकयल्ली वाळू कोसळपाक लागल्या आनी तांकां दिसता मोठी मोठी स्वप्नां पडटा आनी त्या स्वप्नांतल्यान ते असले न्यूज घालता. आमी उतर दिल्लें आसा तृणमूल काँग्रेसीक आनी तें उतर आमी पाळटले.